नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। सरकार घाळ मुख्यमंत्र्यान देवचो विरोधकांचो फोग। कर्नाटकचो मुख्यमंत्री म्हणटा 90% आडखळी क्लियर। दाखलो सुप्रीम कोर्टाक दाखोवन प्रकल्प तडी। गोयचो मुख्यमंत्री म्हणटा यत्न सोडचे ना, टीम गेली दिल्ली। कोलवाळे जेलीचेर आयआरबीची धाड। ड्रग्स सोऱ्याचे अड्डे एक्सपोज। 60 मोबाईल गांजा सहित वेगवेगळे ड्रग्स जप्त। सोऱ्याचे सामानूय धरले। प्रुडंटान ह्या आदी दोनदा केला जेलीचो एक्सपोजे। मुरगवा एमपीटी बंदरार नांगरिल्ली नाफ्तान भरिल्ली टँकर बोट भरकटली। येता दोनापावला वटेया अरिष्टाचेर एमपीटीन मागली कोस्ट गार्डाची मजत। बोटीक ना वाली, एमपीटीचे तोंड बंद। मोबोर दर्यावेळेर नुस्त्याचो ट्रॉलर बुडलो। 4 जाण साल्वार, एकलो बेपत्ता। नौदळ कोस्ट गार्डाचो सोद चालू। हवामान खात्याचो फुडली 24 वरां वादळी उटंगाराचो रेड अलर्ट। महाराष्ट्रात बीजेपी शिवसेना युतीक स्पष्ट बहुमत। एनसीपी दुसऱ्या नंबरार, काँग्रेस पडली चौथी। हरियाणातूय बीजेपी करता सरकार, स्पष्ट बहुमताक चुकले। काँग्रेसीची बऱ्यापैकी फायट। दोनापावला एक्सिडेंटान दोडामार्ग मांगेलीचो एकलो तरणाटो आगताक गेलो। दुसरे कडेन प्रशांत पेडणेकाराच्या बांबोळीचे खुनाची केस 24 वरां भितर तडीक। चिमला मेर्शेच्या दोगांक अटक। आणि एफसी गोवाच्या भारतीय प्लेयरांमदी वाडटा विश्वास। चेन्नईना फाटल्यान आता बेंगलुरूक हरोवपाचे टार्गेट। कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान म्हादयचेर बुलडोजर भोंवडावपाची तयारी केल्या। कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्यो खंय 90% आडखळी क्लियर। सरकाराच्या क्लिअरन्स सुप्रीम कोर्टाक दाखोवन प्रकल्प तडीक लावपाची मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पाची तयारी। गोयचो मुख्यमंत्री म्हणटा यत्न सोडचे ना। प्रकरण ट्रिब्युनल आणि सुप्रीम कोर्टान आसतना कर्नाटकाक क्लिअरन्स कशें दिले काय म्हणून जाप विचारूंक गोयची टीम आता दिल्ली धावल्या। ऑलरेडी आमचो एक टीम जी आसा ती ऑलरेडी आज दिल्लीन गेली। आमी ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी दिल्लीन आसा, WRD सेक्रेटरी आमचो दिल्लीन आसा। प्रकाश जावडेकर हांच्या कडेन उलयलो, हांव कालूय उलयल्लो तेन्ना तेंच्यांनी आपल्याक जस्ट आपूण परत एकदां पळयता आनी करता तुका सांगता। आज हांव तेंच्या कडेन परत उलयलो, तेंच्यांनी म्हाका सांगलां की आपल्या गोंयच्या प्रती आपली संवेदना ज्यो आसा, महाराष्ट्राच्या प्रती आपूण संवेदनशील आसा आनी म्हादयचो विशय तुमच्या खातीर कितलो म्हत्वाचो आसा हो आपल्याकूय खबर आसा। त्या खातीर ह्या लेटराचेर आपूण एक्सप्लेनेशन दिता कित्याक लेटर। हांवें ताका सांगलां एक्सप्लेनेशन नाका आमकां, इट इज द बेस्ट तुम्ही हे लेटर विथड्रॉ करा ताका डिमांड केला। ऑलरेडी आमी म्हटलां की आमी MOIFAच्या अगेन्स्ट हे लेटर विथड्रॉ कर म्हणून आमी NGTन जे आसा हे फायल करपाचें आसा मॅटर की तांच्यांनी आमी आमच्या इंट्रस्टान हे लेटर तेंच्यांनी विथड्रॉ करचें। वी आर फायलिंग टू द NGT। त्याची आमची पहिली रिक्वेस्ट आसा की तांच्यांनी हे विथड्रॉ करचें लेटर। कॉम्प्रोमायज करपाचें ना म्हादयच्या बाबतींत मात सुद्दां म्हणजे खंयच हलगर्जीपणां ही जावची ना हाची खबरदारी जी आसा ही हेज्याय फुडें आमी घेतले। त्या खातीर म्हाका दिसता दॅट लेटर इट इज इन द डोमेन ऑफ द वेबसायट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट। इफ यू गॉन थ्रू दॅट लेटर तितूर सुद्दां परत तेंच्यांनी म्हटलां म्हणजे दॅट इज नॉट अ ब्लँक चेक हॅड गिवन फॉर दॅम। तितूर तेंच्यांनी इट इज क्लियर कट तेंच्यांनी ताका टर्म्स एंड कंडिशन्स ऑलरेडी घातल्या। खातीर वी आर व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट दीस इश्यू। हो इश्यू आमी तितकोच सिरियसली घेतलो। ह्या विशयाचेर वेळ पडलो जाल्यार ह्या विशयाचेर पत्र आमी पंतप्रधानाकूय बरयतले आनी माननीय पंतप्रधानाकूय इंटरव्हीन कर ह्या मॅटरान म्हणून सांगतले। Do you think the Ministry of Environment and Forest has made a mistake? Have they erred by not taking Goa into confidence before issuing this letter? Knowing that it is a tripartite dispute for so many decades, knowing that the matter is sub judice in the Supreme Court. जे तुका दिसता पळय न्ही तो कन्सर्न हांवें ऑलरेडी मिनिस्टरा कडेन व्यक्त केल्लो आसा। हांवें ऑलरेडी म्हाजो ह्या बाबतींतलो कन्सर्न की तुमी आमकां ह्याचेर विश्वासांत घेवपाकूच जाय आशिल्लें, तुमी आमकां विश्वासांत घेनासतना अशा पद्दतीचें डिसिजन घेवंक शकना हें हांवें ऑलरेडी म्हजो कन्सर्न जो आहा मिनिस्टरा कडेन व्यक्त केल्लो। Yes, right. According to you, we are knowing about the last evening only. That's why the last evening only I directly called to the Prakash Javadekar ji about this letter only. After that, he had withdrawn that tweet, whatever he had tweeted. जरी डिस्कशनाक रेडी आसतना आमी एकाच खातीर म्हणटा की तेंच्यांनी जी इलिगॅलिटी थंय केल्या ती तेंच्यांनी दिसूनी ती कळुनी म्हणून।
आम्ही ह्या लेटराचेर स्ट्रेस करतले की हे लेटर विड्रॉ करपाक जाय. केंद्रीय पावण्यार भितरले भितर हालचाली करून कर्नाटकान क्लिअरन्सूय घेतले. घाळ राविल्ल्या गोंय सरकाराक पत्तो लागलो ना. एक्टिव्हिस्ट आनी राजकीय विरोधकांची सरकाराचेर सगळे वटयां टिका. कोण म्हणटा मुख्यमंत्र्यान देंवचो, कोण म्हणटा NGT सुप्रीम कोर्टान वचून कर्नाटकाक आडायात, नाजाल्यार म्हादय बरोबर गोंय सोंपलें. So whatever needs to be done in that angle, Honorable Chief Minister will appraise us after meeting the Environment Minister of India, the Ministry of Environment officials. We have already informed him to take our Chief Secretary and Secretary Environment and go over there. So if required, we will also accompany him. So the Goa CM does not know what environment. Nobody knew till this. Yesterday when the Union Minister tweeted. The Union Minister tweeted and then there was hue and cry in Goa. He withdrew his tweet. So you mean to say Union Minister was not aware of this? No, I don't think so. He was aware of this. He wouldn't have tweeted. Environmental clearance is given for so many other works in India. So the minute he came to know that there is a dispute, a major dispute in this matter, so I think he has withdrawn the tweet, whatever it is. मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट अँड क्लायमेट चेंज जो प्रकाश जावडेकर यांनी जे एनवायरमेंट क्लिअरन्स जे कळसा भांडुरा प्रकल्पात जे दिले हेतून गोंयचेर मोठो अन्याय जालो आनी हेका लागून हेच्या निशेधार्थ गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसीन आज प्रकाश जावडेकराची आज हांगा प्रतिमेचेर निशेधार्थ दहन केल्लें आसा. जो एक मंत्री आसा ह्या खात्याचो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज हो काल एक ट्वीट करता आनी आपल्या मित्राच्या प्रेमाच्या पोटी म्हणजे आपलो एक जो मित्र आसा कर्नाटकान त्याच्या आग्रहाचेर म्हणजे जेन्ना मित्राक आग्रह आसता त्या ट्विटान दिसता तेन्ना तांकां कायदे लागनात, तेन्ना कोर्ट लागनात. हें परत एकदां प्रूव जाता जे देशभरान लोक उलयतात की भाजपा सरकार एक हेणी कोर्टान सुद्दां आपल्या बोल्सांत घातल्या कडून बाकीची सगळी इन्स्टिट्यूशन CBI, RBI ही सगळी तेणी बोल्सांत घातली ती घातली. कालचे घटनेन एक इंडियन कॉन्स्टिट्युशनाक, इंडियन ज्युडिशरी सिस्टमाक एक व्हडलो धक्को दिलो त्या ट्विटान. पाटी आमी जो वॉइस जो आसा लोकांची ज्यो भावना आसा त्यो आमी व्यक्त करीत रावतले. आमचे कडेन जितले पळय मिन्स आसा आनी प्लस आमचे खासदार जे आसा मेंबर ऑफ पार्लमेंटान तांकां आमी कळयतले आनी हो आवाज आमी काड म्हणटले. हाजे पयलीं आमी काडला मिनाच्या संदर्भात जेन्ना कांयच जायनासले तेन्ना आमी संजय सिंगाक सांगून मेंबर ऑफ पार्लमेंटाक सांगून हो इश्यू पार्लमेंटान फर्स्ट टायम काडलो. हो ह्या वेळ घाल्यार सगळे ह्यो आमचो आम आदमीचोच प्रश्न वाक्य गोंयचो सगळे पक्ष मेळून सुद्दां रस्त्यार येवपाक जर पडल्यार येतले. तर जेन्ना म्हादय बचाव अभियान कोर्टान गेल्ले 2007 आणि जाचो रिजल्ट 2017 लागलो. म्हणजे कायद्याची लढाय म्हादय बचाव अभियान 10 वर्सां झगडले. एका NGOक ही गजाल सादी न्हय, ही खूपच व्हडली. आनी तेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगलें, म्हणजे जजान ऑर्डर अशी दिली की जर कर्नाटकाचो कावन्सील सांगता आमी काम करचें ना, इल्लिगल आनी करूं ना आनी हाज्या फुडें करचें ना, खरें तांणी केल्लें, हाज्या फुडें करचें ना, तेन्ना ताणें ऑर्डरीन सांगलें की नथींग सर्वायव्स इन दीस मॅटर. म्हणजे हाज्या फुडें तो वचूंक शकना. येदी व्हडली स्ट्रॉंग बेज आमचे कडेन आसतना आमी कित्याक भिवंक जाय कर्नाटका? कर्नाटकान पोटनिवडणुका आसा. पोटनिवडणुकीन तांकां प्रत्येक वेळा फाटले फावट जे मुख्यमंत्री आसले तेंचे पत्र तेंच्यांनी वापरून निवडणुकान आपली सीट वाडयले. आतां पोटनिवडणुका आसात आनी त्यो जास्तीत जास्त निवडणुका ज्यो आसा त्यो धारवाड आनी त्या परिसरान जावपाच्यो आसा ज्या भागाक उदकाची गरज आसा त्या आंदोलनाय चालू आसात. हय, आंदोलनां चालू आसा. लिंगायत समाजाचे जे साधू आसा ते हो प्रकल्प जावचो म्हणून मागणी करतात. तर तशा पद्दतीन ह्या पत्राचो वापर करपाक येता. कारण पुराय पत्र हांवें जेन्ना वाचलें तेन्ना म्हाका लक्षान येयलें की ते अभ्यास करून हे पत्र काडूंक ना. तुम्ही म्हणटात की हो इलेक्शन स्टंट म्हणून. हय ना, तो इलेक्शन स्टंट आसूं किंवा नासूं, कर्नाटक गव्हर्मेंट कॅन गो टू एनी लेवल.
गोंय सरकार घाळ रावलो. सरकाराच्या इंटेलिजन्स फेल. मुख्यमंत्र्यान देवचो म्हूण गोवा फॉरवर्ड मुखेली विजयाची मागणी. कळसा भांडुराक केंद्रान दिल्ल्या पर्यावरणीय दाखल्याक गोवा फॉरवर्ड एनजीटीत आव्हान दितले. म्हादयचेर विधानसभेचे खासा अधिवेशन आपोवचे म्हूण मागणी. धारवाडचो खासदार मंत्री प्रल्हाद जोशी कडेन मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या हॉटेलांत कसली चर्चा केली तेंय सांगचें. मुख्यमंत्री म्हणटा आवयचे परत म्हादय आपल्याक वयर म्हणून. ते वयर म्हणल्यार कितें तें आनी आपूण कितेंय करपाक तयार आहा म्हणटा तो. बट आय एम आस्किंग हिम दीस बिकॉज दीस इज वर्दी ऑफ अ रेजिग्नेशन. He should actually resign. Why he should resign? Because there is not only one reason, just not this environmental clearance is not good enough. See, if you go by the facts of the case, on 26th April 2019, Karnataka has filed for environmental clearance with MOEF. April, by May, June, July, August, September, October, सोंपपाक आयलो. 6 म्हयने जाले. 6 म्हयने गोंयचे सरकाराक एक कुस्कूट काय हे मेळना म्हळ्यार देर इज अ कंप्लीट इंटेलिजन्स फेलियर अँड यू आर फायटींग दीस पार्टी इन सुप्रीम कोर्ट. इट्स नॉट अ स्मॉल मॅटर. प्रकाश जावडेकरान अनाउन्स करतना म्हणलां की एट द इन्सिस्टन्स ऑफ प्रल्हाद जोशी, माय कलीग प्रल्हाद जोशी, वी हॅव गिवन दीस EC. ते मनशाक आमचो मुख्यमंत्री मेळ्ळा आनी 1.5 म्हयने पयलीं मेळ्ळा. सो कोतूच काडना ते गोंयांत. Such a major decision which he claims he has not even been consulted. Does it make him worthy of leading Goa? So, I want to now say that we will move the NGT. Goa Forward will move NGT. We have the documents. We don't trust this chief minister to move anything. Because all that he may have consulted, he may have been consulted before this decision has been taken. So we will move NGT and we will use the services of our ex-AG. This Datta Lavande as our counsel to move the NGT. Ada, as a self-respecting Goan, he should accede to our request. We have not met him as yet. We will now approach him to be our counsel in the NGT because we feel there are lots of grounds to stay this environmental clearance. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान कळसा भांडुराक पर्यावरणीय दाखलो दिले उपरांत गोंयांत पडिल्ल्या खवदळाचे फाटभुंयेर सरकाराक जाग आयल्या. सरकारी अधिकाऱ्यांचे एक पथक तातडीन दिल्ली रवाना जाला. या पथकात मुख्यमंत्र्याचे सचिव पी कृष्णमूर्ती, OSD उपेंद्र जोशी, WRD खात्याचे सचिव हांचो आस्पाव आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोलवाळी जेलीचेर IRBची धाड. ड्रग्स आनी सोऱ्याचे अड्डे एक्सपोज. सुत्रां सांगता ते प्रमाण IRB जेलीत 60 मोबायल आनी 2 किलो गांजा धरला. ते शिवाय सोऱ्याचे सामान, वेगवेगळे ड्रग्स मेळ्ळ्यात. खोलायेन चौकशी चल्ल्या. जेलीत मोबायल आनी ड्रग्स पाविल्ल्यान थंयचे वेवस्थेचेर प्रस्नचिन्ह. प्रुडंटान ह्या जेलीचे हे आदी 2 फावट एक्सपोजे केल्यात. कांय जाण तेन्ना सस्पेंडूय जाल्ले. कोलवाळची नवी जेल अड्डो जावन पडला. घडटा ते पळयल्यार सुरक्षा वेवस्था म्हूण प्रकारूच दिसना. ब्रेस्तारा सकाळी थंय IRBन अकस्मात धाड घालून पुराय सुरक्षा वेवस्था आनी बेशिस्त एक्सपोज केली. धाडीत कैद्या मेरेन पाविल्ले 67 मोबायल, सुमार 1 किलो गांजा आनी बीडी पॅकेट्स जप्त केल्यात. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण थंयच्या भितरल्या भेदींक कळचे न्ही म्हूण धाड निमाण्या खिणा मेरेन गुप्त दवरिल्ली. IRBच्या सुमार 200 जवानांक 5 कंपन्यांनी वांटून कोलवाळे जेलीत हाडले. तांकां रेडीर वचचे पयलीं युनिफॉर्मा वयल्यो नंबर प्लेटी काडपाक सांगिल्ल्यो. मोबायल आनी वॉलेटूय काडपाक सांगिल्ले. कोलवाळे पावो मेरेन कोणाकूच रेडी विशीं खंय कांयच खबर नाशिल्ली. IRBची रेड यशस्वी, मात हातूंत जेलीच्या वेवस्थे विशीं मोठे प्रस्न उप्रासल्यात. प्रुडंटान हाचे पयलीं जेलीची 2 फावट एक्सपोज केल्यात. कांय जाण तेन्ना सस्पेंडूय जाल्ले. ह्या दीस सड्यावेले जेलीतूय असलेच घडटाले. थंयचे आनी तसलेच कैदी आतां कोलवाळे. जेल नवी, वेवस्था आदलीच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुरगवा बंदरावयली नाफ्तान भरिल्ली टँकर बोट दर्यांत भरकटल्या. दोनापावला वटेया येता बोटीर कोणूच ना. MPT बंदरार ती नांगरिल्ली. तातूंतलो नाफ्ता देवोवंक थळावे आनी एक्टिविस्टांनी हरकत घेतली. बोटीक वालिना ती आयल्या कोची सावन. थंय नाफ्ता देवोवंक एक्टिविस्टांनी विरोध केल्लो. थंयच्यान ती मुरगवा धाडली. MPT तोंड उगडिना. अरिश्ट आयिल्ल्यान MPTन कोस्ट गार्डाची मजत घेतल्या. म्हाका दिसता केन्ना तरी 15-20 दीस पयलीं नाफ्टा टँकर भरलेले टँकर ही MPT कडेन आयिल्ली आनी विच इज तांच्यांनी तो अनलोड करून घेवंक ना. वॉट एवर दे नोड इट. कित्याक घेवंक ना कितें ना
म्हाका खबर ना. बट तांच्यांनी हांवें जस्ट इन्फॉर्मेशन काडली त्या प्रमाणे तांच्यांनी टो करून ती बोट जी आसा विथ टँकर 5 नॉटिकल मायलच्या भायर व्हरून सोडली विथ नो मॅन. आणि फॉर रफ वेदर असल्या कारणान ती टँकर हे जी आसा बोट ही परत आमच्या सायडींतल्यान येवपाक लागली. बट टायम बींग इट डिपेंड्स अपॉन द वेदर, म्हणजे वेदर कशा पद्दतीन अलाव करता. हांव आत्तां हांगासर येवच्या पयलीं उलयतालो की व्हेरी रफ वेदर आसा, म्हणजे 6 मिटरच्या वयर हे आसा लारा आसा म्हणटा तश्यो. त्या खातीर प्रयत्न चल्ला की ऑपरेशन सक्सेसफूल जातलें, आमी तेजेर कंट्रोल घेवपाक शकतले. आणि ऑलरेडी हांवें काय सांगला की कलेक्टर शी इन्क्वायरी म्हणजे वाय दीस इन्सिडन्सीस हॅपन. आमी एमपीटीक सांगला ऑलरेडी, आणि एमपीटीक त्या आमी ऑलरेडी एमपीटीच्या अगेन्स्ट ताजेर फायलूय करपाचें आसा. खरें म्हणजे ते ओनरशीप एंड एवरीथींग एमपीटी नोज. आमी सांगला की एमपीटीक जे आसा पळय न्हू, हे अगेन एमपीटी इज रिस्पॉन्सिबल एट प्रेझेंट. ऑफकोर्स वी आर एमपीटीन जी आशी बी व्हरून जेन्ना ते 5 नॉटिकल मायल्स सोडून दिता ताज्या पयलीं तेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आशिल्ली तेजी, आनी ताजी विलेवाट कशी लावपाची तेंच्यांनी ठरोवपाक जाय आशिल्ली. ते 5 नॉटिकल मायल्स डायरेक्टली व्हरून सोडूंक शकना. ना, दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड अस. आमकां आतां इन्सिडन्स जाल्या उपरांत बाकी आमचे सगळे डिपार्टमेंट्स जे आसा तांकां कळ्ळें. रायट, या, बियॉन्ड. They are saying that it is approximately the 5 nautical miles. मोबर दर्यावेळी ट्रॉलर बुडलो, 4 जाणांक साल्वार केले, एकलो बेपत्ता. 2 दीस फाटीं दर्यांत गेल्ले ट्रॉलर परत येतना अपकिर्त घडलें. आनीकूय 5 बोटी डॅमेज जाल्यात. दर्यांत हवामान खराब जाल्ल्यान हो अपघात. नौदळ आनी कोस्टगार्ड बेपत्ता नुस्तेमारांक सोदतात. हवामान खात्यान कालूच शेनवार मेरेन गोंयाक आनी नुस्तेमारांकूय फुडली 24 वरां वादळी उटंगाराचो रेड अलर्ट. अरावंड बरे एक 8-8:30 सुमार न्हू म्हाका फोन येयलो कुडकोणासून. सावियो आमगे फिशरी आमगे फिशिंगा एसोसिएशना लिडर आहा तेणें फोन केलो. ती म्हणपाक लागलो एक बोट बुडल्या आनी बेगीन वचून हे रेस्क्यू जाता जाल्यार चोय म्हणपाक लागलो. लोकल सगळे येयले, जिजस डिकोस्टा आनी हांव, आनी तेगे जेटस्की घेवन येयले. तूं म्हळ्यार आमी पावत म्हळ्यार न्हू 4 जाण बोटी वयले भायर पडले, बोट फुटोन भायर पडले आनी ताका मॅनेज केले काडपाक. तूं म्हळ्यार लायफ गार्ड येयले थिंगा. लायफ गार्डीन हेलिकॉप्टरा फोन मारलो. सो हेलिकॉप्टरीन सोदिता म्हळ्यार एकलो मनीस आहा तेगे मिसींग आहा. सो मोस्ट प्रॉब्ली दॅट पर्सन मस्ट हॅव बीन डायड. दॅट इज डायड. आतां सद्या आमगे जाय जाण आहा हिंगा, बट हेलिकॉप्टर एटलीस्ट हाफ एन आवर चोयन गेले. हॅव नो ट्रेस ऑफ दॅट. आज 3 बोट्यो सेव जाले, लागून गेले. एक व्हड लोगडा बोट पोर्सिनाची, तीवूय बी सेव जावन तेची गेली. धाकटी एक बोट यार्डीन पावली खंय आनी ती भायर सरून गेली. जेन्ना जरी तरी हें तरी आमकां हेच्या मुखार हे ब्रेक वॉटर बेगीन गव्हर्मेंटान हें कोण दिचें आनी आमकां हे बोटकारांक सगल्यांक आमकां ते फिशरमॅनाक बऱ्या पडचें. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. दोनापावल एक्सिडेंटान एकलो तरणाटो आगताक गेलो. मोटार आनी 2 व्हिलरीचो एक्सिडेंट. 2 व्हिलरवालो सरळ टायरा पोंदा गेलो. कसो एक्सिडेंट जालो आनी कोणाची चूक तें मात कळिल्लें ना. गेलो तो बाळकृष्ण गावस, दोडामार्ग, मांगेलीचो. पिराय 40 वर्सां. पणजे पुलिसांनी मोटारीच्या ड्रायव्हराक धरला. ड्रायव्हर दोनापावलचो. गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जालीं. सरकारी वळेरींतल्या कांय स्वातंत्र्य सैनिकाचे भुरगे अजून सरकारी नोकऱ्यांनी आरक्षण सोदतात. सरकार खंय कितलीं वर्सांच जालीं तांकां उतर दिवन फटयत आसा. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांचो जॉब कोटा भायल्या भायर भलत्यांक दितात म्हणून आरोप. भुरग्यांनी पणजे एकठांय जावन सरकाराचो निशेध केलो. आयज आमी हांगर फ्रिडम फायटराची भुरगीं जमल्यात कारण आमचेर अन्याय जालात. जवळ जवळ 267 भुरगीं स्वातंत्र्य सैनिकांच्यांक आयज जॉब ना. गेली 8 वर्सां मायज जाली फक्त आश्वासनां. ताच्याच बरोबर आमच्या बापायनी हाल कश्ट सहन भोगले, बंदखणीन गेले, मार खाल्लो, पण आयज स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक जॉब ना. लक्षय घालिनात. तुमी सेक्रेटरीज वचात, तांचे कडेन विचारपूस करात.
चीफ सेक्रेटरी वचात, पर्सनल डिपार्टमेंटा कडेन वचात, ज्या ज्या डिपार्टमेंट वता थंय तांच्यांनी रोस्टर म्हणटा तो मेळत ना. CFFचो रोस्टर खंय, A आनी B कॅटेगरीचो रोस्टर खंय, तातूंत जी भुरग्यांची नांवां आसपाक जाय फ्रिडम फायटर भुरग्यांची ती नांवांच ना. रोस्टरूच गायब आसा काय रोस्टर ना हें कांय खबर ना. C आनी Dवूय ना, A आनी Bवूय ना. हाजेर थंय आमी तांचे कडेन विचारपाक गेले, ते आसात ना, ते मेळत ना. ते फाटल्यान आसता आपल्या मंत्री बाबांच्या फाटल्यान बिजी असतात. आमकां टायम दिवपाक तांचे कडेन टायमूच आसनात. आतां अशा परिस्थिती आमी करचें कितें? त्या खातीर हें आंदोलन आयज सुरवात केल्लें आसा. हें आंदोलन फ्रिडम फायटरांच्या भुरग्यांचें जेंकां आयज पर्यंत जॉब मेळ्ळें ना, हे फ्रिडम फायटरांचे भुरग्यांचें आंदोलन आयज सुरवात जें जाल्लें आसा हें चालूच उरतलें. 19 डिसेंबर आसूं हो येता तो 19 डिसेंबर आसूं काय फुडलें आसूं, आमचें आंदोलन चालूच उरतलें. हो आवाज आसा, आमकां जस्टीस जाय, आमकां न्याय जाय. CFFचे पोस्ट काडून दुसऱ्यांक दितात, CFFचे भुरग्यांचे पोस्ट दुसऱ्याक दितात. कशें तर तांचे सर्टिफिकेट आसना आनी तांकां जॉब दितात. हे कशें? हे चमत्कार भितर घडटा कशें हें कांयच कळना आमकां. गोंयांत मेडिकल टुरिझमाक भरपूर वाव आसा, ते नजरेन कायदेशीर तरतुदी करतले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. गोवा इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्ट 2019चे कळंगूट राती उक्तावण जालें. गोंयचें पर्यटन म्हणल्यार फक्त दर्यादेगोच न्ही, गोंयांत हिंटरलँड टुरिझम आतां वाडला म्हणून पर्यटन सचिव अशोक कुमार उलयलो. But it has been by and large the perception of the travelers that Goa has got only beaches. So we want to dispel that myth and notion and showcase to all of them that Goa has much more to offer beyond this traditional perception of beach destination. We have the forest available here, very number of waterfalls, small to bigger waterfalls, which you all could visit when you have time during the next few days when you will be here. As you know, by learning our past experience, we are always promoting the tourism in different sectors. We take the initiatives with the private partners, with the golf course, the ecotourism. We are always welcoming to the different types of tourism. We are promoting for the medical tourism. We are promoting for the sports tourism. In future, we are taking the initiatives to make the amendment in our law also for the medical tourism. आक्षे पुलिसांनी 24 वरां भितर प्रशांत पेडणेकाराचे खुनाची केस तडेक लायली. प्रशांत पेडणेकाराचे केशीत चिंबलचो मंजुनाथ गवंडर आनी मेर्शेच्या सोमनाथ पर्वतकाराक अटक केल्या. मटक्याच्या धंद्यावेल्यान जाल्ल्या वादांतल्यान प्रशांताचो खून जाला आसूंये म्हणून पुलिसांक मुळावे चौकशे उपरांत दुबाव. बुधवारा प्रशांत माल लागिल्ल्या अवस्थेत बांबोळे FD कचेरी लागसार पडिल्लो मेळिल्लो. GMCत उपचाराक ॲडमीट करता म्हणल्यार तो सोंपलो. FC गोवाच्या भारतीय फुटबॉलरां मदीं बऱ्यापैकी ताळमेळ जाला. तांच्या गेमीचेर विस्वास बरोच वाडला. बुधवारा चेन्नईचेर जोडिल्ल्या जैतान हे विस्वासपूर्ण परफॉर्मन्स दिसलें. आतां सोमारा ISL चॅम्पियन बेंगलुरू FC हरोवपाचें टार्गेट FC गोवान दवरलां. बिरेस्ताला परवरे एके प्रमोशनल कार्यावळीक आयिल्ले कडेन FC गोवाचे भारतीय इंटरनॅशनल खेळगडे ब्रँडन जॅकीचंदा आनी मनवीर प्रोंटा कडेन उलयले. हम लोग इंडियन लोग ही ज़्यादा खेला, फॉरेनर 3 खेला, लेकिन हम लोग बिलीव करता है कि एक दूसरे को काफ़ी 2-3 साल से एक दूसरे को हम लोग जानता है, तो हम लोग बिलीव करता है कि हम लोग जीतेंगे. कि हम लोग अपना 100% दिया और हम लोग को 3 पॉइंट मिला. और ऐसे ही हम लोग अपना नेक्स्ट मैच में भी हार्ड वर्क करेगा अगेंस्ट बेंगलोर. वी हैव अ टफ कंपटीशन अगेंस्ट बेंगलोर एंड वी विल गिव आवर 100% टू गेट 3 पॉइंट्स. Football is something that makes me happy. Okay. You know, it's my passion. So when I get onto the field, when I have a ball with me at my feet, that's the happiest moment in my life. So I feel honored to and blessed to play this sport, and it gives me a lot of happiness playing football. अगर फुटबॉल नहीं खेलता तो मैं मे बी फॉरेन में होता. Okay. With my family in Canada. जब मैं फुटबॉलर नहीं होता तो मैं
आर्मी में होता, क्योंकि मैं जब छोटा था तभी से मैं आर्मी बॉयज़ में ज्वाइन किया था एकेडमी में, तो कंपलसरी आर्मी होना था। I think cricket, because football and cricket are the two sports that I played in my childhood. Okay. So we used to have seasons, like sometimes we used to play football and sometimes cricket. Okay. So if not football, then cricket, but not professionally, but I love playing cricket. Special one was last year, played against Delhi Dynamos. I came on and we were losing 2-1 and I equalized second goal, and then we went on to winning 3-2. So that goal was like, you know, like the best goal I scored. I will improve on my skills. Skills, okay. अच्छा बनना। अच्छा बनना, okay. और improve करना आपको। हाँ। Okay, okay. Brandon? I'm a bit lazy, so I like to be more active. हे बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.